दुसरो कोणूच नाही. आमचो सगळ्यांचो ओळखीचो मोगाचो बाब नॉर्मन कार्दोझो. हांव मागता बाय रोजी माचेर येवं. तुमच्यो ताळयो जावं दी. म्हणजे चीफ गेस्ट हाका मोगाची भेट कशी फुलां भेटू. तशेंच बाय स्टेसी एक मोगाची भेट कशी फुलां भेटयतले नॉर्मन भावन. आनी तशेंच फेविला फुलांची भेट दितले आमचे बाय रोजी. हांव मागता आमच्या डायरेक्टराक बाब लॉरी तावारसो माचेर येवं. आनी फुलांचो डायरेक्टर बाब लॉरी ट्रावासोक फुलां दिना जाल्यार खूब वायट दिसतलें. देखून हांव मागता बाय निकिता लागीं आमच्या डायरेक्टरा लॉरी ट्रावासोक फुलांची भेट दिवं. देव बरें करूं. आतां आमी धाकटेशें सत्कार करता. पयलो आमचो बाब नॉर्मन कार्दोझाक करतले. हो जावन आसा बाब नॉर्मन कार्दोझो. ताका द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द इयर अवॉर्ड 2024 बेस्ट म्युझिक डायरेक्टर. आनी ताका आनीक टायटल दिला ग्रेट सपोर्ट ऑफ यूथ अँड न्यू टॅलंट. Jewel of the Konkani Stage Award 2004 by Rosie Alvarez. 2024. Sorry. आमोंतलो आसा बाब नॉर्मन कार्दोझाक आपली दोन मोगाची उतरां लोकांक सांगून. हॅलो मोगा दिसतानी तुमकां पयले सुवातेर चड देव बरें करूं. इतली गरमी आसतना तुमी मातशें आमच्या फंक्शनाक पासेस काडून रावली. आनी दुसरें म्हणटा तें हांव डॉक्टर A.N. नागवेकर हाका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे भाशेन आमकां एवॉर्ड्स आनी आमकां फेलिसिटेट करून तो आमची उर्बा अदिकूच वाडयता. आनी हांव मागता ताचे लागीं जाता तितले भाशेन हेरूय आर्टिस्टांक कोणाक फेलिसिटेट जावंक ना ताकाय ताणें करचें आनी आमचे न्यू आर्टिस्टांक ताका एनकरेज करचें. सो ऑल आय कॅन से इज this is just a blessing from God. तुझ्या जिवितांत कितें बरें जाता it's a blessing. So thank you everyone. Thank you, Norman Bob.
हांव मागतो आमच्या डायरेक्टर बाबाक ताका एक भेट दिवं. ही भेट ताका दिला बाब आग्नेलो कार्वालो, रिजनल मॅनेजर ऑफ लोकमान्य कोऑपरेटिव्ह. ऑडिओ जाऊन दी. अनिल बाब, ही भेट तुझी भेट आमच्या डायरेक्टर बाबा देऊ. तुमचे ताळयो जाऊन दी. देव बरें करूं तुमच्या ताळ्या. आता बाय रोजी. हांव सोडून वयना. हांव जाणा आमकां वगूच जाता आनी तुमी सगळी गव्हर्मेंट सगळी फुगार जातात म्हणून. हांव पयलीं स्वाती हांव सर नार्वेकराक चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अशी कलाकारांक न्यू कलाकारांक हांवें पयल्यान तो उर्बा दिता एक्टींग करपाक. हांव म्हणटा ओल्ड आनी हांवूय खूब दिसान तेंपान स्टेजीर परत येयला म्हणून म्हाका दिसता ताका दिसलें म्हाका हो एवॉर्ड दिवचो म्हणून. खरें म्हटल्यार हांवें चिंतलें हांव रिटायरमेंट घेतिली म्हणून. पूण हांव म्हजे डायरेक्टर लॉरीक हांव इनवायस कित्याक ताणें म्हाका फोर्स करून परत स्टेजीर हाडला. तेका लागून हांव तशें करतालें. देव बरें करूं. मागतलो आसो आमचो डायरेक्टर बाब लॉरीक राव आसो आपली 2 उतरां सांग. हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण म्हापसा तियात्र जाल्यार सदांच खूब लोक म्हज्या तियात्राक येतात आनी म्हजो वावर मानून घेतात. ताचे खातीर तुमचे उपकारी. डॉक्टर ए एन नागवेकर सदांच सपोर्टीव, सदांच दुसऱ्याक आदार दिवपी आनी तियात्रिस्टांक खूब ताणें आदार दिला. आतां आमकां खूब लोक जाता, लोक जायना तेन्ना तो आपूण तिकेटी व्हरून हॉल बूक करून जायते तियात्र ताणें केल्यात. तोय केन्ना कितें करता जाल्यार आमचे तर्फेन ताका कितें तरी पावोवंकूच जाय. आनी अशें सोदून आमी एक धाकटीच भेट हाडलेली आसा. फाटल्यान आसा हांव सरा लागीं न्हिदलो. तर आसतना म्हाका दिसलें आमच्या हातान सराक कितें दिवप म्हणल्यार तें पावचें ना. पण तर तो सगळ्यांक दिता. पूण तर आसतना हांवें आनी आमबेन चिंतलें एक धाकटीच भेट सराक दिवं. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जशें पयलीं रोजीबाईन सांगलां आपूण तियात्राक येवचें नासलें आनी म्हज्या उतराक आयलां. आमी खूब वर्सां मारियो मिनिसा जावं जेकबाक बाराबर काम केलां. एका पसऱ्यार गेल्यार तुका सगळें मेवता. टॅलंट मेवना. टॅलंट बाजारांत विकतो मेवना. तो देव दिता. आमी माचेर काम करतात एक देवाचें देणें. थोड्यांक एक कागदाचो कुडको पडला तो मातशें घेवन येवं म्हणल्यार पासून स्टेजीर वचून थोड्या लायन जायना. कारण तें देवान आमकां दिवं. तुजें काम म्हजें लायन जायना, म्हजें काम तुजें लायन जायना. हांव ताका खूब बरें आवडटा रोजीबाई. आनी 100 वर्सां ताणें कोंकणी माचयेर रावचें, कोंकणी माचयेची सेवा करची. हे कोंकणी माचयेर आल्वारीस नांव खूब उंचुकता. सी आल्वारीस ताचे फॅमिलींतले, सी आल्वारीसाचे भावाचे चेडूं ताचे फॅमिलींतले. आनी इतले बेगीन तियात्रिस्पण सोडप नॉट पॉसिबल ना. आनी आमी सोडून दिवचें ना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट करून परत तियात्रान हाडलां. आनी आमचो तियात्र चालू आसोसर हांव तियात्र करीसर रोजीबाई म्हज्या बरोबर आसतलें हें उतर. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लॉरी बाब. आता आमचो मोगाचो डॉक्टर ए एन नागवेकर आपली मोगाची 2 उतरां. हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. खरें म्हणल्यार आल्वारीसान सांगलें तें खरें. When I came to know that she is acting after a long time, after the death of Mario Menezes, I was personally upset because I said in my mind, who is a heroine म्हाका चुकली पळोवपाक. I appreciate her as a heroine, best actor in my life, one of the best and the best actor which I have seen. Beautiful at look, Sundar Sobit, beautiful आवाज and the best character artist. कसलो आर्ट आसूं, म्हाताऱ्याचो आसूं, भुरग्याचो आसूं, जाणट्याचो आसूं. I have seen lot of theatre because सी आल्वारीस म्हणटा तो म्हाजो फेवरेट. I am not saying because of her. कित्याक ल्हानपणासान हांव तियात्र पळयता आयलां. That is why I know all this. Individual artists personally.
There are a lot of artists who I could not give the certificate, I will give. And he is my one of the best friends. Paresh Time, he was the area manager of State Bank of India and now he is the regional manager of Lokmanya Cooperative Bank. Imagine that one person intelligent in our own field. I'm intelligent as a hospitality management education. I've done my doctorate from American University, University of California, and Doctor of Education from Queen Mary British National University. It is a God gift. All this has happened because of this type of people. तुमकांच पुढे फकणं दिसतं पण these are the people who have been helping me for last 25 years. सदांच म्हाका ते प्रमोट करतात. खंयचोच तियात्र आसूं कितेंच आसूं ALN लायब्ररीन नासतना केन्नाच नासचें ना. This shows that the love and affection these people have given me. Why I personally thank you. Thank you, sir. सदांच म्हाका appreciate करतात. I didn't even खुदरा म्हणतात ती सगळ्यात मराठी दितात जबरदस्त. सर ही धाकटुलीच भेट आम्ही जेन्ना ही ट्रॉफी घेतली तेन्ना हाजेर कांयच बरोवंक ना कारण हाजेर कितें बरोवचें हें आमकां खबर आसंक ना सो सराक सांगला सर ही ट्रॉफी आमचे तर्फेन तुका ताजेर कितें बरोवपाक तूंच बरय देव बरें करूं सराक फाटीं दुबाय व्हरोन एक एवॉर्ड दिला बरो एवॉर्ड आनी आम्हाला तो लागतो सरात जे फोटो आसा ते तुवें पेपराचेर आमच्या ग्रुपान धाडचे आमी सगळ्यांक फॉर्वर्ड करतले आमी तुका सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा